नरेंद्र मोदीचेर घाल्ल्या वादग्रस्त फेसबुक पोस्टावयल्यान देवू चोडणकराची चौकशी सुरू जाल्या। सोमारा सकाळी तो आदवोगादाक घेवन क्रायम ब्रांचीच्या सायबर सेला मुखार चौकशेक हजर जालो। देवूच्या पोस्टावयल्यान सोशल वेबसायटीचेर दोन गट जाल्यात। एक ग्रुप म्हणटा सरकार व्यक्ती स्वातंत्र्याक हात घालता, दुसरो ग्रुप म्हणटा सोशल मीडिया दुसऱ्याची बदनामी करूंक वापरूंक जायना। देवू चोडणकरान मोदीचेर घाल्ले वादग्रस्त फेसबुक पोस्टावेल्यान बरोच बोवाळ पडला। एक ग्रुप देवूक तेंको दिता, हो ग्रुप सरकारा आड उलयता। सोशल मीडिया नॉट अ फोरम फॉर हेट्रेड म्हूण दुसरो गट जाला, ते ग्रुपाचे आड आर्ग्युमेंट घालता। देवूचेर कारवाय जातली काय ना, चौकशी जाली जाल्यार नेमकी कशा पद्दतीन जातली हे ताची क्रायम ब्रांचीन जबानी घेतले उपरांतूच थारतले म्हूण डीजीपीन सोशल एक्टिविस्टांक स्पश्ट सांगलां। ते प्रमाण समन्स धाडून देवूक सोमारा क्रायम ब्रांचीचे सायबर सेलान हजर जावंक लायलो आनी देवू आदवोगादाक घेवन चौकशेक पावलो। ताका तेंको दिवंक कांय एक्टिविस्ट क्रायम ब्रांचीन पावले, मात स्टेटमेंट घेतले उपरांत देवूचें कितें ते पुलीस निश्चित सांगूंक तयार नात। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी। मान्सून केरळान पावत आयला, कांय दिसांनी गोंयांत पावतलो। मार्केटांनी दर्यांतले नुस्तें येवपाचें आयतारासावन बंद जालें। फुडले 4 म्हयने रापणीचें नाजाल्यार खाऱ्याचेर दीस काडपाचे। पुरुमेत करपाक म्हापशेचो बाजार फामाद आनी तातले तातूंत सवाय, मात कड्डण धरून सोलां, खारें आनी मिरसांगां मेरेन एकूय गजाल म्हारगायेंतल्यान सुटिल्ली ना। पुरुमेताच्या सामानाचो प्रुडंटान नियाळ घेतलो। म्हारगाय सादारण 1.5 पट ते दोबराद वाडल्या। पळयात रिपोर्ट। पावस तेकलो तसो पुरुमेत नेट धरता। कड्डण, कांदो, सोलां, खारें, मिरसांगो धरून सगले। फुडले 4 म्हयन्याचो पुरुमेत। म्हापशेचो बाजार पुरुमेताक फामाद, थंय कितें ना म्हणून ना। बाकीच्या मार्केटा परस म्हापशां सवाय म्हूण गोंयकार म्हापशां गर्दी करपाक लागले। तरीकूय थंयचें मार्केट म्हारगायेंतल्यान सुटिल्लें ना। पुरुमेताच्या सामनाचो पोरू आनी अंदूचो प्रेस पळयल्यार म्हारगाय 1.5 पट ते दोबराद वाडल्या, म्हणजे 50 ते 100% दरवाड। पळयात पुरुमेत खंय पावला तो। मुर्जी हरमलची गांवठी मिरसांग पोरू 150 ते 200 रुपया किलो, अंदू 250 ते 300। बांदा दोडामार्गची गांवठी मिरसांग पोरू 80 ते 120 रुपया किलो, अंदू 200 ते 250। बारीक घाटी मिरसांग पोरू 150 रुपया किलो, अंदू 180 ते 200। मोठे हळसाणे पोरू 40 रुपया पड, अंदू 70 रुपया। बारीक हळसाणे पोरू 30 रुपया पड, अंदू 50 ते 60 रुपया। कुळीद पोरू 30 रुपया पड, अंदू 50 रुपया। चिचेची आमटान पोरू 100 ते 150 रुपया किलो, अंदू 120 ते 150 रुपया। आम्याची सोलां पोरू 40 रुपया पड, अंदू 60 रुपया पड। भिंडाची सोलां पोरू 40 रुपया पड, अंदू 50 रुपया पड। नाचणे पोरू 25 रुपया पड, अंदू 30 रुपया। चवळी पोरू 40 रुपया पड, अंदू 50 रुपया। मोठे सुके बांगडे पोरू 100 रुपयांक 8, अंदू 100 रुपयांक 5। बारीक सुके बांगडे पोरू 100 रुपयांक 15, अंदू 100 रुपयांक 10। सुकी सुंगटां पोरू 50 ते 70 रुपया पड, अंदू 100 ते 120 रुपया पड। म्हापशेच्या बाजारांतल्या पुरुमेताकूच उजो पेटला, जाल्यार गोंयच्या बाकीच्या बाजारांनी कितें? प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते। बांयगिणी कोयराच्या प्रकल्पा आड थंयचो गांव एकठांय जाला। पणजे म्हापालिकेच्या ह्या कोयराच्या प्रकल्पाक खर विरोध करपाचो थाराव आयतारा पोन्न्या गोंयच्या पंचायतीच्या खासा ग्रामसभेन पास केलो। कोयरा प्रकल्पा खातीर ताब्यात घेतलेली जमीन उद्देगीक वाठार म्हूण जाहीर करपाकूय ग्रामसभेन हरकत घेतली। विधानसभेचें अधिवेशन चालू आसतना पणजे एका दिसाचे धरणे धरपाचें ग्रामसभेन थारायला। ओल्ड गोवा पंचायतीची खासा ग्रामसभा आयतारा जाली। बांयगिणी कोयरा प्रकल्प नाका आनी बांयगिणी ताब्यात घेतिल्ल्या जमनीक उद्देगीक वाठार म्हूण मान्यताय दिवची न्हय अशे थाराव ह्या ग्रामसभेत पास केले। टाउन कंट्री प्लॅनिंग बोर्डाक घालपाचें आनी सीएमान घालपाचें इट इज रिजोल्यूशन घेवन की आमकां हो जोन जो आसा जी जागा एक्वायर केल्ली आसा ती आमची एड्युकेशनल जोन आसा ताका बेज आसा, कारण इट इज आवर प्रोग्रेटिव्ह। 1 मिटराक सुद्दां वास येना, हेवूय तेंच्या बरोबर आसा। जाल्यार इतक्या पयस पणजेसून ओल्ड गोवा हाडी पासून गाडयेचो ट्रान्सपोर्ट कितको सेव जातलो तेंचो पणजेन करीत जाल्यार वाटेचो सगळो लेबर कॉस्ट मागीर डिझल कॉस्ट हो तांकां सगळो सेव जातलो। तेंचे कडेन बरे ऑफिसर आहा कॅल्क्युलेशन करपी। पणजे टू ओल्ड गोवा हाडपाक कितके तांकां त्रास। पणजेन करा तुमचो 1 मिटर
हांगा पळय तेंच्यानी खूब कडेन बारीक बारीक ते प्लांट हे केल्ले तयार ते पण कित्याक तरी 1 मिटरा फुडें तरी हें जायना जाल्यार आनी हांगा खंयच्यान हें मेळटलें आमकां पूण आमचे एरियेन आमी हें करपाक दिवचे ना. विधानसभा अधिवेशन चालू असताना जुलै महिन्यात पणजे एक दीस उपासाक बसपाची आमदार पांडुरंग मडकयकाराची सुचोवणी ग्रामसभेन मानून घेतली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.